धर्मनिरपेक्षता आणि वाट्य असहिष्णुते आड आवाज काढपाक म्हणून काँग्रेसीन सह्यांची मोहीम सुरू करपाचें थारायला। फुडल्या 15 दिसांत 40 मतदारसंघात ही मोहीम चलतली। कमीत कमी 1 लाख लोकांचो तेंको खंय मेळूंक शकता। ह्या मोहिमेंत मेळिल्ले सह्यांची कॉपी राष्ट्रपतीक धाडटले म्हणून काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन उलयला। बीफ बंदीच्या नावान सद्याक खवदळ पडला। गायो हाड वर करतल्यांक मागीर ती लीगल आसूं वा इल्लीगल बडोवप चल्ला म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला। काँग्रेस आता सह्यांची मोहीम सुरू करता। We have decided to send a memorandum to the President of India with more than 1 lakh signatures from Goa. Today, I am releasing this memorandum to you, to the people of Goa. We will be sending this memorandum in all the 40 blocks, 40 constituencies of Goa. गोयच्या हिंदू अधिवेशनात साध्वी सरस्वतीच्या वक्तव्याची दखल घेऊन सरकारान तिचेर FIR घालचो असल्या लोकांक खंय गोंयांत येवंक दिवंक जायना। The present government will take cognizance because this is a criminal offense. This is against the constitution of the country, and since the government of the day will take cognizance and file an FIR, or at least stop these people from coming to Goa because they are disturbing the peace, harmony, and the unity of this state. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। आता कुडचड्यार नव्या पुलावेल्यान एकल्यान उडी मारली। ही गजाल आयकले उपरांत रेस्क्यू ऑपरेशन पळोवंक कुडचड्या आनी सावड्डेच्या लोकांनी पुलार गर्दी केली। फाटल्या म्हयन्यात अशीच गजाल जाल्ली आनी पायपूल मोडून लोक उदकांत पडिल्ले। तरीकय परत तेंच, मात हो पूल थंयचोच दुसरो आनी नवो, इतलोच फरक। घेव एक ब्रेक।